शिकपाक ढ वा फाटी आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर खास वर्ग घेवप सगळ्या सरकारी आणि सरकारी अनुदान घेवपी शाळांक बंधनकारक आसा। हे वर्ग घेनात त्या शाळांच्या वेवस्थापनाचेर खर कारवाय करतले, तशेंच तांचें अनुदान बंद जावपाक शकता अशी शिटकावणी शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या। फुडल्या कांय म्हयन्यांनी गोंयांत 3 ते 4 विद्यापीठां सुरू जातलीं अशें शिक्षण मंत्र्यान फुडें सांगलां। आम्ही निपुण भारत अंतर्गत फाउंडेशन लिटरसी न्यूमरसी या पद्धतीचे नवीन मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करता। त्याचबरोबर आम्ही कोनोवा ज्युनियर्स या कंपनी विद्या समीक्षा केंद्र हे बी एस्टाब्लिश करपाचे आसा। हे एस्टाब्लिश केल्या उपरांत प्रत्येक स्टुडंट्साचो आणि प्रत्येक टिचराचो डेटा हो आमच्या हेड ऑफिसान आमच्या पोर्टलाचेर आसतलो। तो टीचर आणि स्टुडंट्स कितें करता त्या 8 दिसाच्या स्टुडंट्साचो रिपोर्ट हे आमी आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान घेवपाक शकतले। त्या खातीर टिचराक अप टू द मार्क या फुडें काम करचें पडटलें। जो टीचर म्हणजे पयली ते चवथी शिकयल्या उपरांत त्या चवथीच्या भुरग्याक कांयच कळना हें सांगपाक मेळचें ना, त्या टिचरान ताका शिकोवचोच पडटलो। त्या खातीर रेमेडियल क्लासीस कंपल्सरी आसा। कोण जे घेयना त्या मॅनेजमेंटाचेर आनी टिचरांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपाक सुरवात केल्या। वेळ पडले जाल्यार तेंच्यो ग्रँट्स बंद करच्यो पडल्यार सुद्दां जाता, बट रेमेडियल क्लासीस कंपल्सरी आसा आनी त्यो क्लासीस हांवें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक सांगला, कारण म्हाका चिंता आसा म्हज्या भुरग्यांची। आउट ऑफ द बॉक्स आनी इनोव्हेशन्स हे थिंकींग आतां पासून सुरू जावपाक जाय। गोंयांत जितक्यो फेसिलिटीज अवेलेबल आसा ल्हानशा तितक्यो बाकीच्या खंयच्याच राज्यांत ना। आज नॅशनल सायन्स फॉरेन्सिक युनिवर्सिटी गोंयांत जाली, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ गोंयांत जालें, नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स गोंयांत आसा, नॅशनल आयुष रिसर्च सेंटर गोंयांत जालें, नॅशनल ओशनोग्राफी गोंयांत आसा, नॅशनल पोलार इन्स्टिट्यूट गोंयांत आसा, गोवा युनिवर्सिटी तर आसाच आसा, ताज्या बरोबर आनीक 3 ते 4 नवीन युनिवर्सिटीज गोंयांत येता। ह्यो सगळ्यो फेसिलिटीज नॅशनल लेवला वयले हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले इन्स्टिट्यूशन आमचे कडेन फर्मागुडी हांगासर आनीक नवीन एखादें इन्स्टिट्यूट येता। इतक्यो व्हडल्यो फेसिलिटीज ज्यो आसा आनी त्योच जर आमच्या टिचरांक खबर नासत जाल्यार ही दुर्दैवाची गजाल जातली। आमच्या